इंडी अलायन्सान रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्यो तिनूय मागण्यो अमान्य केला. तशेंच आरजीपी म्हटल्यार भाजपाचे ट्रॅप. आमी ह्या ट्रॅपात फसचे ना अशें इंडी अलायन्साच्या फुडाऱ्यांनी म्हटलां. म्हादय तंटो लवाद काँग्रेसीच्या सरकारा वेळारूच स्थापन जाल्ले जाल्यार पोगो बिल विधानसभेतूच भायर मारला. इंडी अलायन्साच्या फांतोर्डो जाल्ल्या बसकेंत हें विधान गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरे तशेंच इंडी अलायन्साच्या हेर फुडाऱ्यांनी केलां. Don't want to fall in any trap of BJP. I think I don't want to talk much on that. जे ताणें तीन प्रश्न कितें घातल्यात ते म्हाका दिसता पोगो बिल म्हणटा तें ऑलरेडी डेड जालां, तें भायर उडयलां. दुसरें म्हादय बद्दल काँग्रेस पक्ष हो सदांच लढत आसा. म्हादय जागोर म्हणटा तो काँग्रेस पक्ष घेवन प्रत्येक मतदारसंघात डिस्प्यूट ट्रिब्युनल म्हणतो आमी केल्लो. सो ताजेर आमकां सांगपाची गरज ना. पुराय गोंयच्या जनतेक काँग्रेस पक्षाची कितें भुमिका आशिल्ली म्हादयचेर हें खबर आहा, स्पश्ट आहा. आनी तिसरें, हांगा जितले आमी पॉलिटिकल पार्टीज बसल्यात, काँग्रेस पक्ष, आम आदमी, गोवा फॉरवर्ड, एनसीपी, शिवसेना, म्हाका दिसना की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी, कित्याक आमी सगळे जाण वी फॉलो द रूल ऑफ द लॉ. आनी जें कितें करपाक जाय तें वी वील नॉट एनकरेज एनी इरेग्युलरिटी. सो दीस जी ट्रैप आसा दैट वी डोंट वांट टू फॉल इन दैट ट्रैप. आज डिसीजन लेने के बारे में उन्होंने पहल करना चाहिए. जब हमारे उसमें आएंगे तो उस वक्त हम डिसीजन लेंगे. लेकिन आज जिनको वो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, जो कि बीजेपी की है, जो स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है. उनके और इशारा जाता है क्या करना चाहिए. उन्होंने उस बात की बात के सामने रखना चाहिए जो भी उनकाई है. हम जब गवर्नमेंट में आएंगे जरूर होगा कि जो भी बात है वही हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद करेंगे. आज के इसमें